स्पीकर सर, गेल्या 3 वर्सां इंडस्ट्रियल सेक्टरान मॅन्युफॅक्चरींग MSME 885 युनिट्स स्थापन जाले. हातूंच्यान 9165 एम्प्लॉयमेंट तयार जाले आनी 452 कोटीचे इन्व्हेस्टमेंट जाले. सर्वीस MSMEs 884 जाल्यो. तातूंच्यान 4696 जॉब तयार जाले. हे दोनूय मेळून 13,861 एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाले आनी इन्व्हेस्टमेंट 555 कोटीचे जाले. 3 वर्सांचो सांगता. IPBच्या हातूंच्यान नवीन युनिटांच्यान 15 युनिटांच्यान 884 एम्प्लॉयमेंट तयार जाले. 274 कोटीचे इन्व्हेस्टमेंट जाले आनी एक्सपान्शनांच्यान 26 युनिटांच्यान 771 कोटीचे इन्व्हेस्टमेंट आनी 1661 जॉब म्हणजे 2545. So this totally adds to something like 16,000 jobs in last 3 years in industrial sector. आता गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट दिवंक जाय ही गजाल खरी आहा. पण गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट दितलो जाल्यार खंयच्या कायद्या सकयल फोर्स करूंक येता हें म्हाका दिसता कठीण आहा. करपाक जाय म्हणलें म्हणून जायना. इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एवरी पर्सन हॅज अ रायट टू गो अँड अर्न एवरीवेअर अँड एनीवेअर. यू कॅनॉट स्टॉप पीपल. गव्हर्मेंटाक आमी डोमिसायल कंपल्सरी केले पण प्रायवेट सेक्टराक आमी ते कंपल्सरी करूंक शकना. म्हणून आमी कितें केलां, वी हॅव गॉन अरावंड एज अ पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन. वेदर इट इज IT आनी ह्या हातून हांवें ITचें घालून ना आनी हॉटेल इंडस्ट्री घालून ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. दॅट वील बी एडिशनल टू दीस. एक्सायजाचें जेन्ना पळय हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आयिल्ली तेन्ना 3210 बार्रां हायवेच्या तेंकून बंद जाल्ली. आयज हो आंकडो फक्त 500 उरलेली आहा. 500 आनी कितें ते 11 काय कितें तरी. तांच्याय संदर्भान आमी डिपार्टमेंटांक बरोवन, टावन प्लॅनिंग आनी अर्बन हाका बरोवन तातूंतय काही कमी करपाचो आमचो प्रयत्न आहा. म्हाका दिसता 80% केसीस हॅव बीन ऑलरेडी परमिटेड. The latest being on 23rd, we have issued an order by which around 800 approximately shops will get the licenses. So basically हो प्रॉब्लेम मोठ्या प्रमाणाचेर आमी रिजॉल्व केल्लो आहा. 20% उरल्यात. तातली भितरली आय एम एक्सपेक्टिंग अरावंड 10 to 15% टू गेट रिजॉल्व. 5-10% उरतली, ताका उपाय उरचो ना, कांय ना.